वेंचणुकेच्या वर्सा आनी लायफगार्डाच्या संपाचेर पसून राजकारण सुरू जाला. सरकार दृष्टी लायफगार्डाचो प्रस्न तडीक लावपाक फेल गेला. मुख्यमंत्री पार्सेकारान मंत्री दिलीप परुळेकाराक लक्ष घालून उपाय काडपाक सांगिल्ले अशें कळंगूटचो आमदार मायकलान स्पश्ट केला. जर फुडल्या कॅबिनेटात आपूण आसलो जाल्यार लायफगार्डाक संप करपाची वेळ येवपाक दिवचो ना अशें मायकल म्हणटा. लायफगार्डांच्या संपाचेर आता राजकारण सुरू जाला. बीजेपीचोच कळंगूटचो आमदार मायकल म्हणटा लायफगार्डांचे प्रस्न सोडोवपाक सरकार फेल गेला. मायकलाचो पर्यटन मंत्री परुळेकाराचेर थेट आरोप. तरी आपूण आता मुख्यमंत्र्या वांगडा उलयता अशें मायकलान सांगला. मायकल म्हणटा फुडल्या कॅबिनेटात आपूण आसलो जाल्यार लायफगार्डांक जीटीडीसी खाला घेवन प्रस्न सोंपयतलो. लायफगार्ड कळंगुटे संपार बशिल्ले कडेन वचून मायकल हें उलयलो. आय विल स्पीक टू द चीफ मिनिस्टर. तेका मिनिस्टराक इंडिपेंडेंटली सीएमान सांगलेले तुजे हितूनसून तू सॉल्व करपाक जाय म्हणून. आय डोंट नो द रिजन वाय ही हॅज नॉट सॉल्व एंड आय डोंट वॉन्ट टू गो इन द डेप्थ ऑफ द रिजन. वी हॅव फेल्ड एंड आय एग्री. बट as a sympathetic person, as a Goan, I have come over here to show my sympathy to you. Whatever I can do from my side, going to the Chief Minister and telling him, teka sangpak ki baba what demand tenso genuine aha to करचो म्हणून. आणि जोर तर नेक्स्ट टर्मान जो तर हांव मेन हितून येयलो कॅबिनेटान येयलो जाल्यार एक तुमकां एश्युरन्स दिता की तुमकां दृश्टी हो आनी कोणाच्या सकला रावची गरज पडची ना. तुमकां आमी डायरेक्ट यू हॅव टू बी वर्किंग डायरेक्टली अंडर जीटीडीसी और डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम, डायरेक्टली अंडर गव्हर्नमेंट. ह्या वेळार लायफगार्ड आनी आयटकाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचो निशेध केलो. आम्ही काम करतात, आमकां कोणाचो जीव घात जाल्लो नाका. जाय तुमकां इवन आतां समज एक 5-6 जाण बुडटात, 5-6 जाण बुडटात धरून चल अशें सिच्युएशन आहा जाल्यार तुमी धांवत वचून तांकां वयर काडून परत हांगा येवचे ना. आमी मनीस, आमचो दुस्मान सरकार आसत, आमचो दुस्मान दृश्टी मॅनेजमेंट आसत, पूण लोक हांगा गोंयांत येतात त्यांनी तेंचे हेजेर ते आमचे खरें म्हटल्यार ते आमचे देव म्हणपा येता, देव येता, लोक येतात कित्याक त्यांच्या हेजेर आमची पोटां मरतात. डिमांड म्हणजे जे पळय कामगारांक 17 कामगारांक काडल्या तांकां घेवचे. दुसरो त्यांचो पेमेंट वाडचो, तो जो सांगलेलो तो पेमेंट वाडपाचो. आनी जे हॅरेसमेंट आसा ते स्टॉप जावंक जाय. दुसरें म्हणजे तांकां रेग्युलरायज सर्वीस मेळोंक जाय. कंपनी तुमी कितें म्हणटा? कंपनीचे हॅरेसमेंट चालू उरता. कंपनी म्हणटा जो कोण स्ट्रायकाक वयतलो तांकां 8 दीस पेमेंट मेळचो ना, 8 दिसाचो पेमेंट कट करतलो म्हणून सांगला. तरी सुद्दां भुरगे येयलेले कित्याक ते खूब सतयता. मिस्टर दिलीप परुळेकर आणि मिस्टर आवेर्तान फुर्तादो टुरिझम डायरेक्टरान एग्रीमेंट केला, लेबर कमिशनरान एग्रीमेंट केला. आणि असो जेन्ना एग्रीमेंट जाता तो एग्रीमेंट खंयच्याय सरकाराचेर खंयच्याय मंत्र्याचेर बंधनकारक आसता आणि तितून जी आश्वासनां दिल्या ती पाळपाक जाय, ही सरकाराची मेन जबाबदारी आसा. दुसरें 13 तारखेर जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर आझाद मैदानाचेर आयलो 14 दिसांचो इंडेफिनेट स्ट्रायक फाटी घे म्हणून विनवणी करपाक, त्या वेळाचेर जाहीर आश्वासनां दिल्ली की सगळ्या भुरग्यांचो पगार 2,500 करतले, 16 भुरग्यांक परत कामार घेतले, कॉन्ट्रॅक्ट कमिटी स्थापन करतली आणि सगळ्या भुरग्यांक एबॉलिश करून कॉन्ट्रॅक्टाच्या वरवीं टुरिझम डिपार्टमेंटान घेतले. सॅलरी टायम टू टायम मेळटली, 14 दिसांचो पगार मेळटलो. हे सगळें टुरिझम मंत्र्यान जाहीर रित्या लोकांसमोर सांगलेले, गोंयच्या लोकांसमोर सांगलेले. आणि हे सरकार जे आश्वासनां दिता पूण ती आश्वासनां पाळिनात, हे एग्रीमेंट करता पूण तो एग्रीमेंट पाळिना. ही एक दुर्दैवाची गजाल. गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा हो जाणकार आसा, प्रोफेसर आसा, टिचर आसा आणि टिचरान लोकांक मार्गदर्शन दिवपाक जाय. मायकलाच्या वक्तव्याचेर प्रुडंटान परुळेकाराक विचारले. परुळेकार म्हणटा मुख्यमंत्र्याची भूमिका तीच सरकाराची भूमिका. संपाचो सरकारा कडेन संबंध ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगला. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. काँग्रेसीन महिला आरक्षण बिल राज्यसभेत पास केल्ले. बीजेपीन ते लोकसभेत पास करून बायलांक 33% आरक्षण दिवचे म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान आव्हान दिला. सर्गेस्त राजीव गांधीच्या 25व्या पुण्यतिथीच्या कार्यावळीत लुईजन उलयलो. कार्यावळीक काँग्रेस फुडाऱ्यांनी राजीव गांधीक आर्गां ओंपली. And solitary it has not become a law because we have a majority in the Lok Sabha. आयज हांव ह्या सरकाराक आव्हान करता
की जरी तरी तुमकडे ऍब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा पार्लमेंटान, राज्यसभात आम्ही हाडले आहा, पास केल्ले आहा. हांव आव्हान करता, पास दॅट लेजिस्लेशन. फोंड्यां काँग्रेस फुडाऱ्यांनी राजीव गांधीक आर्गां ओंपली. आयच्या दिसाची ताका तेगेले आयज पुण्यतिथी. हांव आर्गां ओंपता ताका ताच्या आत्म्याक शांती वचूं. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.